बिहाइंड कॅमेरा म्हटलं मावशी गेल्या घरात न्यू गडो पडलो काल. दोन कर 5-6 मिनटं झाली सारखी. तर गाईस गडे काबार झाले. गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आनी तुमी चिंतता आसतली अरे सुप्रियान आयचो व्हिडिओ स्टार्ट केलो पूण हेच कपडे आसा जे कालच्या व्हिडिओन आसले, बरोबर न्हय? सो हांव न्हय घरा कडेन पावलें. जस्ट नाव घरा कडेन येयलें. मावशे कडसून हांगसर येयला आनी मावशे कडसून येवपाक आमकां चड टायम लागना. लागींच आसा म्हाजी मावशी म्हणटा तशी. सो फायनली हांव घरा कडेन पावलें आनी म्हटलें आतां व्हिडिओ स्टार्ट करया. सो भरपूर मजा केली काल. खूब बरें सामकें इतलें बरें दिसलें. पण हां, भरपूर गड्यांक इतली गर्दी आसली ना, खूब अशी हांव इतली गर्दी जाणा की भयंकर भयानक अशी गर्दी आसली. आनी काल सॅटर्डे बी आसलो, सो खूब अशी गर्दी. सो तुमकां व्हिडिओन पयलेच आसतलें, कालच्या व्हिडिओन तुमी थोडेशे हांवें क्लिप्स घेतलेले. गर्दी सामकी, पण आमी बिंदासपणे एन्जॉय केलें. कारण आमी म्हणटा तशे गर्देन बसून अशे गडे बीन पळोवंक ना. आमी म्हणटा तशें लायक म्हज्या मावशेचो जो चेडो आसा तेज्या फ्रेंडा गेल्या घरार म्हणजे स्लॅपाचेर रावून बिंदासपणे सगळे गडे बीन सगळे जे कितें आसता पळय, हांव तुमकां हांगसर डिटेल्सान सांगूं शकना, बट ते सगळे पयले. भरपूर मजा येयली सामकी, खूब एन्जॉय केलें. आनी बरे तरेन आमकां मेन म्हटल्यार गडे एन्जॉय करूंक गावले, गर्दी आसून सुद्दां. सो आमकां तें टेन्शन पडना, कारण मावशे गेल्यांक खबर आसता की बाबा कशें आसता ह्या टायमार, खंय रावल्या उपरांत खंय गडे पळोवपाक मेळटले. हे सगळे मावशे गेल्यांक सारकें फिक्स खबर आसता. आनी तेच बरोबर न्हय, सांगपाची गजाल म्हटल्यार मावशे गेल्या घरान न्यू गडो पडलो काल. आनी खूब हॅप्पी जाली मावशे गेली, खूब म्हटल्यार खूब सामकी. कारण खूब वर्सां पासून वेट करताली की तो गडो केन्ना पडटलो, केन्ना पडटलो. गडो पडटलो म्हटल्यार गडो न्यू गडो एड जाता. हां, सो अशे तरेन सो फायनली तो गडो काल राती पडलो. आनी खूब म्हणटा तशें एक हें आसलें मनानसून, म्हणटा तशें हॅप्पी मुमेंट आसलो तो सामको. सगळी मावशी गेली हॅप्पी जाली, कारण तेंच्यांनी खूब वर्सां वेट केलो की केन्ना येतलो तो गडो आमचो. सो बरी वर्सां म्हटल्यार आय थिंक सो 15 वर्सां तेंच्यांनी वेट केलें. आनी फायनली काल तो दीस आसलो ज्या दिसा मावशे गेलो म्हणटा तसो गडो पडलो. नवीन गडे पडले काल. सो भरपूर मजा येयली. आनी आतां हांव घरा कडेन पावलें. सो आयजूय म्हाका वचोंक जाय गड्यांक परत, म्हणटा तशें सांजचें संजेगेर वचोंक जाय. तेजे पयलीं आयज बेगिना येयलें हांव. थोडेशें कितें आसा आतां मम्मी कितें करून गेलें जेवण बीन तें पळोवंक जाय. ऑलरेडी हांवें घेवन बी येयला, कारण म्हाका आनी आतां जागरणाचें बीन जावचें ना करपाक, ताका लागून. सो मावशी म्हणपाक लागली तूं घेवनूच चल, चिकन ब्रेड बीन कितें कितें दिलां मावशेन, हें चॅक करूंक जाय. आनी फ्रेश बीन जावंक ना, तसोच व्हिडिओ स्टार्ट केला. आतां ड्रेस बीन चेंज करूंक जाय, फ्रेश जावपाक जाय. सो म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया म्हटलें. मागीर व्हिडिओ स्टार्ट करतलें म्हटल्यार जागरण निवळोंक जाय. सो न्हिदोन दितलें हांव सद्या. आनी सांजच्या टायमार मागीर संजूगेर वयतलें, संजू येतलो म्हाका व्हरोंक. सो पळया असो अपडेट आसा. तर कालचे कमेंट सुद्दां रीड करूंक ना. कालचो व्हिडिओ अपलोड केलो आनी मागीर कितें ह्या गर्देन न्हय नॅटवर्क इशू सामको. ह्या गर्देन नॅटवर्क बीन कांय मेळना, स्पेशली साळान म्हणटा तशी नॅटवर्क प्रॉब्लम जाता. आनी गड्यांच्या टायमार खूब गर्दी जाता न्हय, ताका लागून हें. आनी फेरी बीन कांय फिरोंक ना. आयज फिरतलें हांव फेरयेक, आयज वयतलें फेरी, एन्जॉय आयज करतलें. सो अशे तरेन आसा. सो चला थोडीशी चाव करता, चाव बीन घेता, फ्रेश बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो स्टार्टींग म्हटल्यार थोडोसो अपडेट दिवया, कारण मागीर दिवंक गावचो ना. सो कावळो आसा कितें तरी खाता थंय. सो चला मागीर मेळटा तुमकां आतां परत, फ्रेश बीन जाता आनी. सो गायज म्हाजो ड्रेसअप पळोवन न्हय तुमी शॉक बीन जावं नाका ना, कारण तुमकां हांवें सांगलेलें हांव मातशें फ्रेश बीन जाता आनी मागीर मेळटा म्हणून. तर आजुनूय म्हाजो ड्रेस चेंज जावंकूच ना. जालें अशें की एक्चुली म्हटलें एडिटींग बीन करतलें आनी मागीर फ्रेश बीन जातलें आनी मागीर म्हटलें जेवतलें आनी न्हिदतलें, मातशें म्हटलें रेस्ट करतलें. बट प्लॅन सगळो म्हाजो चेंज जालो. हांव एडिटिंगाक बसलें पयलीं, एडिटींग करता करता केन्ना न्हिदलें न्हय थंय म्हाका कळोकूच ना.
आनी अजून हांव फ्रेश जावंक ना. रातचें जागरण न्हय, सकाळीं 6:30 घरा कडेन गेले आमी. सो रातभर सामकें जागरण म्हणटा तशें. आनी एडिटींग करता करता म्हाका न्हीद येवपाक लागली. सो एक न्हीद काडली हांवें. आनी तें बीन उठचें नासलें, पूण कितें म्हटल्यार संजयन कॉल केलो कितल्यांक येवं काय म्हणून तुका व्हरपाक. सो म्हटल्यार तेजे कजन जे आसा न्हय ते एक्सायटेड आसा आमगेर येवपाक. ते वर्सांत येता, ह्या टायमार ते वर्सांत येता. सो तेका एक एक्सायटमेंट केन्ना येवं दी केन्ना येवं अशें म्हणून. सो अचानक जाग येयली म्हाका, फोन वाजता ते फोन. सो आतां रेडी जावपाक जाय, फ्रेश जावपाक जाय. मेन म्हटल्यार ड्रेसअप चेंज करूंक जाय. आनी मम्मी येवच्या पयलीं थोडीशीं कामां करून रेडी रावतलें. कालूय तशेंच केल्लें, थोडीशीं कामां जी आसली ती हांवें करून रेडी जावन मागीर गेल्लें हांव. कारण मागीर मम्मी येवन आनी कामाचो प्रॉब्लम ना, टेंशन ना अशें म्हणून. सो हांगसर हांवें अपलोडिंगाक लायला व्हिडियो. मागीर थंय वचून बिजी उरतलें आनी अपलोडींग करूंक पावचें. सो तेका लागून ड्रेसअप अजून होच आसा म्हाजो. व्हिडियोय म्हाजो थंय दवरलो, व्हिडियोय करूंक पावोंक ना जागरणा फुडें हांव. सो जस्ट नाव म्हणटा तशें किचनांतलें थोडेशें कितें आसलें तें करून घेतलें. जेवंक ना अजून हांव. टायम सांगूंक गेल्यार 4 जाले. 4 जाले. जेवंक ना अजून हांव. 12 सुमार च्या घेतली हांवें. आतां पळोवंक जाय जेवल्यार जेवतलें. आतां कितें जेवतलें हांव 4 सुमार. मम्मीन कितें कितें केलां, हांवेंनूय कितें घेवन येयल्लें चिकन. वारो बरो येता, अजुनूय म्हाका जॅम येता, बट न्हिदपाचें ना. जागरण आयजूय करूंक जाय. फाल्यां परत प्लॅन आसतलो म्हाजो, घोडेमोडणी आसतलें. संजू गेले, सो थंय गेल्यार वयतलें हांव. सो चला आतां तरी फ्रेश जाता, बॅग पॅक करता, रेडी करून दवरता सगळें आनी मागीर मेळटा तुमकां. बॅग पॅक करूंक जाय, सगळें व्हरोंक जाय कितें कितें कपडे बीन ते. बॅग पॅक करपाक स्टार्ट केलें. सगळ्यान पयलीं म्हटलें बॅग पॅक करून दवरलेलें बरें. आनी आयज हांव न्हय हो टॉप घालतलें चड करून. काल हांवें हो घातलेलो आनी हो हांवें म्हापसा घेतलेलो. काल तुमी पळयलेत आसतले व्हिडियो, आमी शॉपिंग करूंक गेल्लीं न्हय तेन्ना हो घेतलेलो हांवें. 150 रुपीज ओन्ली, बट बरो आसा हो. सो मागीर दाखयता तुमकां केन्ना एक दीस एका व्हिडियोन. आनी हो तर तुमी पळयलात आसतले. सो हो हांवें घेतला. म्हटल्यार हांव खंयूय वयता पळयात तेन्ना ऑप्शनाक म्हणटा तशे 2-3 कपडे तरी दवरतात, म्हणजे एकूच घालतले अशें करून व्हरना. सो हांगसर आयज सुद्दां हांव म्हणटा तशें 2 ऑप्शन दवरतलें. इवन काल सुद्दां 2 ऑप्शन दवरलेले, एक हो कुर्ता आनी दुसरो म्हटल्यार न्हय आनी एक ड्रेस घेवन गेल्लें हांव. सो म्हाजें सदांच तशेंच आसता, हांव एकूच अशें ड्रेस बीन घेवन वचना, डबल टिबल कपडे व्हरता. म्हणजे अशें दिसता की बाबा मनीस कोणागेर वयता तेंगेर 4 दीस तरी रावतले दिसता म्हणून. सो म्हाजें सदांच अशें आसता. आनी हो एक टॉप घेतला हांवें काल. हो पळयात, काल शॉपिंग दाखोवंकूच ना न्हय. सो आतां बॅग पॅक करता, सो तुमकां दाखयता. आनी आयचो व्हिडियो कसो खंय वयता खबर ना म्हाका. हो पळय, हो एक घेतला हांवें टॉप काल. सो एक दीस डिटेल्सान अशें दाखयता तुमकां. सो हे दोनूय हे करतले, एक तो घालतले नाल्यार एक तर हो घालतले, अशे तरेन घेतले. आनी वयतना हांव सिंपलूच कपडे घालून वयतलें, म्हटल्यार टी शर्ट आनी पॅन्टू तशें घालून वयतलें. हे बीन काडूंकूच ना पळयात, काडून उडोवया ते. सो वयतना पळोवया, चड करून टी शर्ट आनी पॅन्ट घालतलें हांव, प्लाझो आनी टी शर्ट घालून वयतलें. सो बॅग पॅक जालें म्हाजें. बाकी ब्रश बीन घालूंक जाय म्हाका, ब्रश आनी मेकअपाचे सगळे हे मस्करा बीन लायनर बीन. सो आतां हांव फ्रेश जातलें. हे बॅग पॅक केलें न्हू काय टेंशन ना म्हाका. मेन म्हटल्यार बॅग, कारण मागीर गडबडीन कितें जाता ना, कितें विसरलें बीन जाल्यार प्रॉब्लम जाता. सो हे आनी फ्रेश जातलें हांव आतां. पूण केंस बीन धुवचे ना. एक्चुली केंसांक म्हाज्या खूब धूळ आसा, काल गर्दी इतली आसली. बट धुवचें ना, फाल्यां बीन धुतलें हांव. मागीर रातभर म्हणटा तशें माथ्यार न्हालें न्हय काय तकली जड जाता, दव बी पडटा. काल दवा कसली फूल रात म्हणटा ते. सो तेका लागून तर चला आतां हांव फ्रेश जाता आनी फायनली मेळटलें तुमकां. आतां हांव खरेंच फ्रेश जातलें, कारण हें पळयात बॅग तर म्हाजें पॅक जाल्लें आसा, सगळें रेडी आसा.
आता फ्रेश जातले म्हटल्यार मागीर टेन्शन ना म्हाका. सो चला 4 जावन गेली ऑलरेडी आनी माझी काय तयारीच ना. संजय रोकडो येतलो 4:30 म्हटल्यार व्हरपाक. सो रेडी जाता आनी आतां मेळटा तुमकां. परत सांगता रेडी जाता आनी मेळटा, रेडी जाता आनी मेळटा. अजून जायना पण आतां सांगता रेडी जाता आनी फायनली मेळटा तुमकां. 2000 years later. सो गायज फायनली म्हणटा तशें हांव रेडी जालें. सगळें म्हणटा तशें रेडी केलें आनी आतां म्हणटा तशें व्हिडिओ कंटिन्यू करता. इतलो वगत व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक नाय, टायमूच गावूंक ना. स्टार्टिंगूच हांवें सांगलेलें न्हय आयचो व्हिडिओ जो आसा तो कसोच वयता आनी प्रॉपर कंटिन्यू करूंक पावच ना. कारण जागरण बी आसा, भितर न्हीद बी येता आनी म्हणटा तशें व्हिडिओ करपाक लक्ष बी लागना. तरी बट साळान पळोवया कितले कॅप्चर करूंक गावता तितले कॅप्चर करतले. आनी तुमकांय खबर आसा लास्ट व्हिडिओन सुद्दां हांवें सांगलेलें चड कॅप्चर करूंक जायना. सो तशें हांव चड कॅप्चर करचें ना, थोडेशें कॅप्चर करतलें. आनी संजय इल्लो सांगसर, संजयची कजन सुद्दां इल्ले आसा. सो आतां आमी वयतलीं आनी टायम सांगपाक गेलें न्हय आय थिंक सो 6 जाले आसतली. सो अशे तरेन आसा. आनी होच कुर्ता घातला हांवें कारण काल हो हेल्लो जशें की सांगलें हांवें ऑप्शनल हांव 2-3 अशें दवरता म्हणून. सो हो ऑप्शनाक काल दवरलेलो बेश्टो. सो होच म्हटलें घालून या, मागीर थंय वचून चेंज करतलें. सो बेगीन वचोंक जाय कित्याक जाणा साळान आतां ट्रॅफीक जातलें आनी आयज तिसरी रात. सो भरपूर भयानक अशी गर्दी आसतली. सो गाडयो बीन सुटचे ना मागीर. सो संजय हांगसर बसला, शूज तेजे रेडी करता. तेज्या मागीर आमी वचपाक भायर सरतली आनी ही पळयात आमची. सो आसले तशें फाल्यां सकाळीं परत येतले. सो चला भायर सरतना तुमकां मागीर मेळटा. वयतात रे, वयतात. चला बाय बाय. ना वयना. हाय हॅलो कर मरे. बाय न्हू, हाय हॅलो कर. कसलो पळय. सो गायज चला या आता. आनी ए तुज्या वांगडा पळय कोण येता तो जाय तुजे बरोबर हरशी म्हणून. संजय आसा थंय तो आसोकूच जाय. तुजे बरोबर येता तो. चल कोण उलो करता म्हाका. हय 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 भूक लागली म्हाका. सो गायज फायनली हांव संजूगेर पावलें. एक्चुली वदळ पावलें बट व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना. आनी ट्रॅफीक सुद्दां खूब आसलें साळान. आयज तिसरी रात न्हय सो खूब गर्दी आसली. सो थंयसून येता म्हणसरूय आमकां बरो टायम जालो. तेच्या मागीर हांगसर येयली आनी आतां हांवें ड्रेसअप बीन चेंज केलो. आतां वचपाक भायर सरतली. पळोवया कशी कितें वयता ती कारण आमी 4-5 जाणां आसा. सो बायकीनूच वयतली. आनी मेन म्हटल्यार आयज खूब गर्दी आसतली. आयज संडे सुद्दां आसा. सो मेन प्रॉब्लम कितें जाणा गाडयो दवरपाकूय पार्किंग बीन मेळोंक जाय. सो हो इश्यू आसा. सो पळोवया कशें कितें. आनी थोडेशे क्लिप तुमचे बरोबर शेअर करतले. डिटेल्सान कांय व्हिडिओ करूं शकना. लास्ट व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलेलें आसा की व्हिडिओ बीन करप, फोटो काडप अलाव ना. तरी पण थोडेशे क्लिप घेतले ते तुमचे बरोबर शेअर करतले. हय भूक लागली म्हाका. आतां सोमतीन भायर सरतले आमी. आनी एंडिंग येता येताना शॉपिंग सुद्दां करतली. ती तुमकां फुडें पळोवंक गावतली. हांगसर सगळी रेडी जाली आहा. सो चला या थोडेशे इल्लेशे जेवण घेता मागीर आमी वचया. तो एकलो आहा तो पळय. सो गायज आतां आमी न्हय भायर सरली वचपाक. सो डिस्कशन चालू आहा कोण कोणाच्या गाडयेन वयतलो तो. आयक न्हय आमच्या वांगडा येवनी तेका तेच्या वांगडा वचूनी जाता गो. सो गायज जालें फायनली डिस्कशन क्लियर कंप्लीट. सो चला या आमी.
चला चल आम्ही या घोड़े भी नहीं हल्ले दी सो गाइस रोमट बीन झाले आणि आता आम्ही फेरी फिरता म्हणजे वेस्टीत फिरता आता काल फिरोंक ना न्हू सो आयज पळयता कितें आसा कितें ना आनी आमचो अगोण बिहाइंड द कॅमेरा सो एक हातल्यानी फेरी फिरतली आयज तितली गर्दी ना न्हू रे पळय आयज तितली गर्दी ना जितली काल आसली आयज फिरपाक बरें जाता सो चला गोबी मंचुरी खावया थंड सॉफ्ट ड्रिंक जाय घेवन येणारे उदक नॉर्मल हें कितें ही कसली एक्शन हांगसर वेस्टर्न जे खाता बरी आसा बरी आहा न्हू सो आनी हांगसर आसा संजयाची मामी इबेद तिका उदक जाय खंय उदकूच पिता गोबी मंचुरी नाका खंय
सध्या आम्ही तसं हांगसर खाली आसा भायर आनी हांव हांगसर गोबी मंचुरी खाता. सो चला बेगिना खान घेता. माझी उरतली बेगिना बिना खातली. किती घेता आईस्क्रीम काय अरे घे घे मोजून हाँ तू जाए थे घे भैया पल्ले था चॉकलेट वनीला हाँ आईस्क्रीम खाल्ली गोबी मंचुरी खाल्ली आता कितें खावया आता जॅम सो गायज आमी बसले सद्या हांगसर होळये बसले आनी टायम सांगपाक गेले कितें जालें रे टायम अरे अडीच जायचे अडीच हाडले अडीच झाले अडीच हांगसर हे पळय चणे हाडले चणे मुद्दाम करता काय मुद्दाम करता की खरंच करता सो गायज हांगसर आमी नाही चणे आनी गोबी मंचुरी हाडल्या आनी हे पळय हे डुलके खाता सामके जबरदस्त डुलके खाता जाम्या काढतो जाम्या टाइम नाही 3 काय किती तरी झाले आणि हांगसर बसली आयज बरी गर्दी कमी आहे. काल खूप भयंकर न्हू रे. आता आम्ही हांगसर बसले आईस्क्रीम करते शेंगदाणे खाते शेंगदाणे काय करतो पांच आणि 6 मिनटां जाली सारकी. तर गायज गडे काबार झाले आणि अजून गर्दी काबार जायना म्हणून हांगसर आमी बसले. म्हटल्यार मातशी गर्दी काबार जातली आनी वचपाक भायर सरतली म्हणून. सगळीं जाणां हांगसर बसलेलीं आसा इथं.
आणि ना म्हटल्यार मागीर खूब गर्दी जाली. सो आतां घरा कडेन वयता नाही फेरी मातशी पयतली. जर कितें बरें दिसलें जाल्यार घेतलें हांव. म्हणल्यार व्हडलेशें घेवचें ना, पण मातशें कितेंशें अशें स्वीट्स बीन घेतलें. आणि भरपूर गडे म्हणटा तशें एन्जॉय केलें आमी. तेज्या भायर एक 2 डेंजर सीन बी जाले. एक जो असलो ना तो हांव तुमचे बरोबर शेअर करूं शकना. आणि सेकंड जो आसलो तो ही आमची जेमकोडी न्हिदताले. आतां जेम गेली तेजी आणि शॉपाय बीन बंद जाली. पूण मजा केली भरपूर हांव गाड्यान. खूब एन्जॉय केलें आमी. आणि होळी पळय एकदां सो पयलीं होळी आणि गर्दीन म्हाका न्हय म्हाजे एक सबस्क्रायबर सुद्दां गावले. गर्देन म्हणटा तशी गर्दी आसली सामकी आनी ते म्हाका हटकपाक लागले. सो पयलीं म्हाकाय बीन कळोंक ना कशें कितें, कारण इतली गर्दी ना. त्या गर्देन म्हणटा तशें म्हाजे सबस्क्रायबर गावले. आनी चेडूं आसले ते बीन म्हणटा तशें म्हाका फोन स्मायल दिताले. बट खबर ना म्हाका मे बी ते जावं शकता की सबस्क्रायबर आसतले, कारण गर्देन तुका डिस्टन्स भरपूर आसले. सो जाप करपाक मेळोंक ना, विचारूंक मेळोंक ना. सो अशे तरेन हे जालें. सो आतां घरा वयतली. आणि फेरी जर आमी पयलीं समज फिरली न्हय जाल्यार ती तुमचे बरोबर शेअर करतले जावं फेरयेक आमी कितें घेता बीन तें. आनी मेन रिजन आमी मातशी रावली हांगसर, कारण न्हय एक म्हटल्यार अशें फेरी जर फिरता जाल्यार गर्दी नाका न्हय तेका लागून. वदळ आमी मातशी अशी फेरी फिरलेली बट डिटेल्सान अशी भोवंक नासली. सो आतां पळयता. सो चला मातशें वक्तान भायर सरतली वचपाक. आनी पार्किंग सुद्दां प्रॉब्लम जाता. कित्याक जातलें जाणा गाडी काडपाक सुद्दां मेन प्रॉब्लम जातालो. इतली गर्दी आसा, गाडयो कशेशे लायिल्ल्यो आसा. सो चला भायर सरल्या उपरांत म्हाका अपडेट दिता. दोन कर, दोन कोणाक म्हाका ते व्हरोंक जाय जिलेबी. पिशवी घे मरे दी दी दोनूय घातले, दोन घेतले मरे. आणि सो काय हांगसर न्हय संजय हो भायर जिलेबी घेता. सो फेरी भोंवपाक आतां न्हय आमी स्टार्ट करतली. सो हे पळय कितें घेतले? जिलेबी 2 घेतले. बरें चल आतां मातशी फेरी पळोवया. सो फायनली गर्दी जी आसली न्हय ती कमी जाली. गाडयोय सुटपाक स्टार्ट जाले. किती घेता पळोवया मरे किती फेरी. सो गायज आतां आमी पळय फेरी म्हटल्यार न्हय चपलां बीन बरी आसा पळय हांगसर. पळोवया मरे गाडयोय बीन मदीं ट्रॅफिक जॅम. होया मरे आता तू घेऊन दे मरे. तू घेऊन दे. किती घेऊन दितलो? किती घेऊन दितलो? एक पेन आणि नोटबुक. काय ना तर काही शॉपां जी असली नाही ती आता स्लो स्लो करून बंद जाता. सो
हांगसर आम्ही पळयता ते बॅग हे पळय ह्या टायपचे बॅग हय पळय आनी कितें ऑप्शन आले पळय पळय मरे ते पळय ते बरें आहा पळय ते हय ल्हान पळय सो भरपूर ऑप्शन आहा पर्सीचे एक बरी दिसता ना कमरेक ल्हान पळय मरे कमरेक ल्हान पळय मरे ना बरें बरें सो चड खंय शॉपिंग करची ना एक बारीक बारीक कितें शॉपिंग करूंक जाय हय सामकी जॅमेन आहा 250 कांय कमी ना घेतलें खुश संजयनाय बॅग घेतलें वयता वयता शॉपिंग स्टार्ट जाली आमची जालें हेंची तोंडां पळयात जमेन हेजे मेन पळय हेजे जमे काडटा ते सो गायस चला आता फुडें पळोवया कितें बरें दिसता तें अशें रस्ते पडटा इतले पळय ही खंयची स्टायल आळस काडपाची सो गायज फायनली आम्ही घरा कडेन पावली थोडीशी शॉपिंग सुद्धा केली आणि जाता तितले पॉसिबल जाता तितले हांवें शूट केले आणि जितले जाता तितले जितले करपाक जाय तितले हांवें शूट केले इवन रोमट सुद्धा हांवें शूट केल्ले आसा सो तुमी ते पळयलेच आसतले तर चला आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो चड असो लॉंग दवरिना शॉर्टूच दवरता सो आयचो ब्लॉग जो आसा तो हांगसरूच एंड करया व्हिडिओ आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय बाय गुड मॉर्निंग बाय